खैराट कामुर्लेचो मेगा प्रकल्प आणि कोलवाळ कामुर्लेच्या झोनिंग प्लॅनाक विरोध उक्तावपी निवेदन आयज आरजीपीन थिवीच्या आमदाराक भेटयलें। भाजपा सरकारात निळकंठ हळर्णकारान आपले वजन दाखोवन दिवचें आणि प्रकल्प बंद करपाक लावचे मनोज परबान आस्त उक्तायल्या। खैराट कामुर्ली गांवांत मेगा प्रकल्प येता। फाटले 6 म्हयन्यां सावन थळाव्यांनी तेका विरोध चलयला। फाटल्या विधानसभा अधिवेशनातय हो विशय येयल्लो। टीसीपी मंत्र्यान स्वता ते सुवातेक भेट दिता म्हणून सांगिल्लें, पण तो आयलो ना वा स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली ना। देखून आरजीपीन थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकाराची भेट घेवन बेगोबेग कारवाय करची अशें मागलां। कामुर्लेचो जो मेगा प्रोजेक्टाचो जो विशय आसा पळय, तुमी सगळे जाण जाणा, लास्ट 6 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेता, लेटरां करता, सगळे कम्युनिकेशन्स केल्ले आहा। एसेंब्लीनूय विशय येयलो, पूण तेजेर आजून पर्यंत जे एक्शन जावपाक जाय ती जाल्ली ना। स्टॉप ऑर्डर येयल्ली ना, परमिशन रिवोक जाल्लेलें ना। लास्ट टायम आमी पंचायतीन गेले, पंचायतीन जेन्ना बोवाळ जालो, प्रोटेस्ट जालो, ग्रामसभा जाली, ग्रामसभेक सांगले तेंच्यांनी आमी इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून, इन्स्पेक्शन काडूंक ना। मागीर विश्वजितान सांगलें की आपूण येता म्हणून, विरेश वांगडा थंय सायट इन्स्पेक्शनाक येता म्हणून, तो थंयसर येवंक ना। आनी हे सगळे गजाली जाता म्हटल्यार आतां इतलो टायम जालो की तो प्रोजेक्टाचें काम चालूच आसा। एक मेळपाक येयले, रिजन सिंपल आसलें की हांगा एमएलए हो बीजेपी सरकाराचो भाग आसा। जेन्ना आमदारान हांगा विश्वजीत राणेन जेन्ना एश्युरन्स दिल्ले तेन्ना तोय एसेंब्लीन नासलो, सो ताका तेंय सांगलें। आतां आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार आमदार पंचायतीन वयता, खुबशे एक्टिविटीज करता, सरपंच कॉन्टॅक्टान आसता। सो आमी ताका तेंय सांगलां की तूं सरपंचाक सांग जाता तितले बेगीन हांगा इन्स्पेक्शन काड म्हणून, ना जाल्यार हाती भायर वयतलो। हे जो मुवमेंट आसा हो हाती भायर वयतलो, फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी ताका मागीर जिम्मेदार आमी नासतले। ताका मिनिस्टराकूय बरय म्हणून सांगलां की जाता तितले बेगीन ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें ती एक्शन घे। खैराटान प्रोजेक्ट आहा तो आनी त्या प्रोजेक्टा खातीर पयलीं कळोंक ना, पयलीं आदले पंचायतीन 2 विलास दिल्ले आनी तो पळय लँड आहा तेंच्यांनी तेजेर वाड्यात गेले आनी एक्स्ट्रा हें घेतले विलास, आनी ते लास्ट 6 म्हयन्यान ते आपले हितून प्रयत्न करता लोकांच्या हेचे प्रमाणे, मागणे प्रमाणे, आनी तांकां ते जाय तसले प्रोजेक्ट आनी येवंक जाय आनी तोय आहा तो स्टॉप जालो। आनी तेंच्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी हांवें तांकां एश्युरन्स दिलां की हांव तांकां रिटर्न रिप्लाय करता म्हणून सांगता। दुसरो एक विशय आरजीपीन आमदाराच्या नदरेक हाडून दिलो तो म्हटल्यार कोलवळ आणि कामुर्ले झोनिंग प्लॅन येवपाचे आसात। त्या संदर्भातलो विरोध मनोज परबान मिडिया कडेन उक्तायलो। गेल्या फावटी 2022 जेन्ना टीसीपी बोर्डाची मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक डिसिजन जाला तितून झोनिंग प्लॅनान कामुर्लेचे आनी कोलवाळेचे जे थिवी मतदारसंघान हे 2 गांव पडटा, ह्या दोनाय गांवांत झोनिंग प्लॅन करपाचें म्हणून डिसिजन जाल्लें आहा। सो तें फाटीं घेवपाक लागून आमी ताका सांगलेलें आसा। आतां आमदारान अश्युरन्स दिला की तो तांकां बरयतलो म्हणून। आतां आमकां खबर ना की ते बरोवन कितले इफेक्टीव जातले ना कितें जातलें, कित्याक विश्वजीत राणे हो सुपर सीएम, हो कोणाक आयकना, कोणाच्या बापायक आयकना। आनी तेच्या वांगडा आतां पंचायती अशें जालां की पंचायती हे बिल्डरांचे जाल्ले आसा, पंचायतीक कोणाचे कॅर ना, पंचायत कोणाचे पडलेलेच नासता। कित्याक हे इस्प्रावा, हे वायनार, हे व्हडले व्हडले जे बिल्डर दिल्लीच्यान येयला, हे दिल्ली बिल्डरांक दिसता की आमी पंचायती विकते घेतले म्हणजे आख्खो गांव विकतो घेतलो, आनी तेच बिल्डराच्या इशाऱ्याचेर आयज ती पंचायत ना। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि संगीता ओली।